convening ordinary Gram Sabha by the village panchayat as per section 5 and section 6 of the Goa Panchayat Raj Act 1994. Many of the village panchayats have failed to convey ordinary Gram Sabha for the month of January 2023 and further failed to convey the same in the following months even after the notice from block development officer. It is important to note that villagers can't raise their village development issues, discuss on the administrative reports, accounts, budgets, government schemes due to failure in convening ordinary Gram Sabha. The step the government intend to take in the matter. Speaker sir, uh, every every year 4 ordinary Gram Sabha जाता आणि 4 ग्राम सभा जावचे थांडून आयज थोडे कडेन ग्राम सभाच जायना. सो फॉर एग्जाम्पल आमच्या तिसवाडीन जेन्ना बिडिओन लेटर काडले 31 जानेवारीक 15 विलेज पंचायतीन तिसवाडीच्या ग्रामसभाच जावंक नासल्यो. थोडे पंचायतीन ग्रामसभा केल्यो आणि आयज आमचे सानंद्रे मतदारसंघान एक पंचायत आसा कुर्का बांबोलीम पंचायत, थंय अजून पर्यंत ग्रामसभा जाल्ली ना. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा सरकारान. नाल्यार जो रायट आसा आमचो लोकलांचो रायट आसा ग्रामसभेक उलोवपाचो आनी ग्रामसभेक आपणाचे विशय मांडपाचे. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा जेन्ना ग्रामसभाय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, आमची विलेज पंचायत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी थंय खंय ना खंय तांकां रायट मेळोवपाक जाय. आयज कांयच उलोवपाक मेळना आनी बजेट पासून आयज स्पेसिफीक सांगपाक सोदता विथआउट बजेट म्हटल्यार बजेट प्रेजेंट करूं ना लोकांक दाखयत ना. म्हटल्यार कितें घोटाळे चालू आसा ह्या पंचायतींनी भितरल्यान कितें तरी घोटाळे चालू आसा म्हणून ते बजेट दाखोवंक सोदना. सो हे मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की जाता तितले बेगीन ह्यो ग्रामसभा कंडक्ट करपाक लावपाच्यो. एवरी टायम सांगता ते की सरपंच ना, सरपंच सायन मारिना. म्हटल्यार कितें सरपंच ना म्हटल्यार ग्रामसभाच करची ना. येस श्री अल्टर्नेटिव्ह